प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वो विसवोर, वोड 23 ते 28 पर्यंत. जॉन chapter 16 verses 23 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां. अजून पर्यंत तुमी म्हजें नांव मागात आनी तुमकां मेळटलें. आनी असो तुमचो आनंद उरून संवसाराचेर जैत हें सगळें हांवें तुमकां ओपारी दिसा. असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारींनी उलोवंक जाय, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजें नांवी मागतले आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. कारण बाप तुमचो मोग, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव ताचेच सून उपजला म्हणून तुमी भावार्थ धरला. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत जाय. आतां हांव संवसार सोडटां, बापाशी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू परतून आयजच्या शिवर्तमानान आमकां आपल्या निमण्या वेळाची खबर आपल्या शिसांक सांगता आनी आमकांय सांगता. कित्याक जो जीव उतरान जेजू उलयलो ही जावन आसा थोडो वेळ जेन्ना ताका आसलो ह्या संवसारांत जिवपाक. ताच्या थोड्या वेळान तो आतां खुर्सार वचपाचो आसलो, तो आख्या मनशा कुडा पासून मरपाचो आसलो आनी आमची सरवण करपाचो आसलो. आनी आतां जेन्ना तो आपल्या शिसां कडेन उलयता, तो आपल्या शिसांक 26 वडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, त्या दिसा तुमी म्हजे नांवीन मागतलेत आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता. भाव भयणीनो, जेजू ह्या 26 वरीन म्हणटा, त्या दिसा तुमी म्हजे नांवीन मागतलेत. त्या दिसा तुमी म्हज्या नांवीन मागतलेत. भाव भयणीनो, आमी सगळीं नव्या कराराची भुरगीं. जो लोक पोन्न्या करारान जियेतालो तो कायदो पाळून ताका सगळें बरें देवाचें बेसांव मेळटालें आनी जो कोण कायद्या प्रमाणे चलनासलो ताका शिराप आसतालें. पूण आयज जेजू ह्या 26 वरीन म्हणटा, त्या दिसा तुमी म्हजे नांवीन मागतलेत. हाचो अर्थ कितें? आमी जेजूच्या नांवान बापाशी कितें जें मागतलें हांव, कित्याक मागतलें हांव जेजूच्या नांवान? कित्याक भाव भयणीनो, जेजू खुर्सार मरचे आदीं ताणें कितें म्हणलें? जुवाचो 19 विसवोर वोड 30 तो म्हणटा, बापा सगळें सोंपारलें. म्हणटच जेजून आमचे पासत, आमच्या सोरवणी पासत जें ताणें फारीकपण दिवंक जाय आसलें तें आपल्या रोगता वरवीं दिलें. जें फावो जावंक जालें आमच्या पातकांक लागून ताणें तो भोगलो. आमचे शिराप घेतलें, आमचें नाकारपण घेतलें, आमची लॉस घेतली, आमचे शिराप घेतलें, आमची गरीबकाय घेतली, आमची सगळीं पातकां घेतलीं आनी आमकां जें फावो जावंक जालें तो भोगलो. आनी ताजे कुडीन जें तो भोगलो, आमची सगळो पिडा रोग ताणें घेतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजून जें जेजू भोगलो तें आमच्या कारणाक लागून भोगलो, आमचें वायटपण भोगलो. म्हणटच आतां जें जेजून घोडलां खुर्सार, ताणें काबार केलां, आतां ताणें केलां म्हणून ताज्या नांवान आमच्यान सगळींच्या बापा कडेन सगळें मागूंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजून आतां सगळें फारीकपण दिलां म्हणून आतां जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता ताका आतां तारण मेळटा. आमच्यान तारण आमच्या कोन्या वरवीं मेळोंक जायना.
ते पोन्न्या कोरारान घडटाले की लोक आपूण कायदो पाडून तांकां कितें मेळटालें देवा कडसून आनी त्या कायद्या प्रमाणे कायद्याचेर आड गेल्ली जाल्यार तांकां शिराप मेळटालें. पूण आतां भाव भयणीनो नव्या कोरान आमी फकत भावार धरूंक जाय जेजूचेर. आनी जेजू आपल्या शिसांक ह्या 26 वरेन एके भाशेन तो तांकां सांगता तुमी भियेनाकात म्हणटात, तुमी दुखी बरीत रावं नाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता हांव सोडटलों म्हणून, कित्याक हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजून तांकां सांगलें की तुमी उदास जावं नाकात, तुमी तुमचे हांव येता म्हणून तुमी एके भाशेन एकदम दुखी बरीत रावं नाकात, कित्याक पवित्र आत्मो येतलो, तुमचे भितर रावतलो आनी तुमचे भितर रावून तुमकां आतां एक घोटाय दितलो, तो तुमचो शारुती जातलो. म्हणटच भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, जेन्ना आमकां कसल्योच गरजो आसा, आमी फकत देवाचें उतर घेवंक जाय. देवाचें उतर म्हणटा की जेजून घडलां नव्या कोरारान आमी केन्ना देवाक कितें करपाक मागिनात, कित्याक देवान सगळें केलां जेजू वरवीं. आमी फकत ताचें उतर घेता आनी तें उतर घेवन आमी सर्गीच्या बाबा कडेन वता आनी म्हणटा बापा तुज्या पुतान जेजून जें केलां तें केलां म्हणून आमी तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. आनी आमी आर्गां आनी वाखाणणी आनी दिनवास दिवन तें आमच्या जिवितांत आमी आपणायता. म्हणटच देवाचो मोग आमी अणभवूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, आमी फकत भावार धरूंक जाय जेजूच्या उतराचेर, ताणें कितें केलां आमच्या पासत. आनी जेन्ना आमी बाबाशी वेता आनी सांगता बापाक जेजून तें सगळें केलां, ताज्या नांवान आमी हें मागणें करता. भाव भयणीनो देवाची भुरगीं म्हणून आमकां देव सगळें दिता आनी तेन्ना आमकां आमच्यान घोवायकी दिवंक जाता देवान आमच्या जिवितांत कशें केलां तें. तर आयज भाव भयणीनो आमच्यो सगळ्यो गरजो ज्यो आमकां आमच्यो हात आमी बापाच्या मुखार दवरया ताच्या उतरा वरवीं, आनी जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जावपाक आयजतान आमी तें अणभवया, आपणावया, कित्याक जें जेजून घडलां आमकां आतां फावो जाता भावार्था वरवीं. तर भाव भयणीनो आयज खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करया, कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. म्हणून जें जेजून घडलां भावार्थान आमी देवा सर्गीच्या बाबा कडेन मागुया आनी ताका म्हणुया बापा तुज्या पुतान केलां म्हणून जेजूच्या नांवान आयज आमच्यो गरजो तुज्या फुडें दवरता आनी आमकां विस्वास आसा, आमकां तो भावार्थ आसा की तुवें आमकां ऑलरेडी दिलाय म्हणून, आनी ताका देखून आमी तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.